धारबांदोडेच्या रगाडा न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडप आनी ड्रेजिंग चल्ल्या म्हूण मिडियांत आयिल्ल्या रिपोर्टाची हायकोर्टान स्वता जावन दखल घेतली। कोर्टान WRD आनी खण खात्या कडेन जाप मागली आनी दोनूय खातीं कोर्टा मुखार एक्सपोज। न्हंयतले बेकायदेशीर रेंव काडपाचेर दोनूय खातीं वग्गी। मात पावसा आदल्या डिसिल्टिंगाची कागाळ न्हंयच्या ड्रेजिंगाच्या नांवान पुलिसां मेरेन कशी पावली ताची दोगांयनी एका सुरान कोर्टाक एफिडेवीट दिल्या इतलें खरें। उदका स्त्रोत खात्यान दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रा प्रमाण खात्यान टेंडर काडून रगाडा न्हंयचे डिसिल्टिंगाचें काम करूंक जुनाच्या पयल्या सप्तकात काम दिल्लें। कांय थळाव्यांनी बेकायदेशीर रेंव काडप चल्लां म्हूण प्रकरण खण खात्या कडेन व्हेलें। खण खात्यान प्रकरण कुळे पुलिसां कडेन व्हरून FIR करून घेतलो। उपरांत WRDचो कारभार म्हूण उक्ताडार आयलो। दुसरे एके घडणुकेंत खण खात्यान बेकायदेशीर ड्रेजिंग आनी स्टोन क्रशिंगाची JCB जप्त केल्या। ही केस 28 ऑगस्टाक कोर्टा मुखार येता। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार।